काणी गोंगो. बरयणार कॅथरीन रॉड्रिगस कडपाडी. सादर करता लॉरेटा मोंतेरो. मम्मा, आज तूं कितें वाचताय गी तें हांवें ल्हानपणार थावन म्हजे मोतीन बांदून दवरलेलें बदीक. म्हज्या उलोवण्याक ल्हानपणारच तुवें आडय दवरलेलें सत तूंय जाणाय. तें कान उडोवंक हांव मस्त वद्दाडलो तरी हांव सलवालो. म्हज्या उतरांच्या बुयारां भितर म्हज्या बोगणांचो दाळोच चेपून आशिल्लो. बरो कसो तरी सकला देवूंक प्रेतान करतलो तरी अडकळेची शिंकळ रेवडातली. त्या वजनांत म्हजे कुडीची हर एक लो उबी जाताली. पुरासणेचो घाम देंवतालो तरी म्हाका समजूंक तूं सकोंक नाय. म्हजे समजणेची दिशा म्हज्या मुखार भिवकुराचे वळीन म्हाका लोटोवन हांव कितलो लाचार आनी असहाय्यक म्हणलें कोडूसत म्हजे हुजीर उबें रावतना हांव निरासपणाच्या कडच्या मेणांत हुळवळतालो. असहाय्यकपणाची कांबोळ रेवडावन मुल्याक पडतालो वा अनकारांत वली भितर दुकां गळयतलो. ताका कितें तो ग्रेस्तां सोंपिलो. बरें कुटाम शेगुणी आवय बापय समाजेन पयलें स्थानमान गांवचो गांवच वळखातलो आनी मानतालो. गौरवाचें चेपें समाजेन आमचेर दवरलेलें. भायले देखीक उंचायेचें घराणें. दाडा दीसभर कामांत व्यस्त. सांजेर येतना दुडवाची पोती घेवन नोटाच्यो आड्ट्यो लिपत्या जाग्यार लिपयतलो. तूं मम्मा देवोत कुटुंबांतली. मागणें, नोवेनां, वरेसांव, रजार आनी रेतिऱ्यो तुज्या जिविताच्यो वांटो. इगर्जेन तूं मुखार. बायबलाचें वाचप नियाळ आनी ताचे दाखले दिवन तुवें देवचो शेरमांव पाद्रिंकी लजेक घालचो. घरांत आमची येवची वेची तुका झेले घाल तांचो फायदो जोडशी आपलेशी म्हणलें सत तूं जाणाय गी. मम्मा, हांव नेण्टो आसतना कितें आशेतलो तें तूं जाणाय गी. आबा मायेच्या उस्क्यार बसून तांचे लागीं काणयो आयकूंक तांचे वेंगे न्हीद काडूंक शेजारच्या भुरग्यां सांगता माराकोती, माने आटा, टोपी आटा, मुट्टा आटा खेळोंक आशेवन मेटां देंवतना तूं म्हाका भितर कुडान बसोवन व्हिडिओ गेम खेळोंक शिकयतली. मेटां काडून आबा मायेच्या कुडाक वेतना तूं बोबाटून धांवून येताली. तुमकां दार बंद करूंक कितें संकट. तुमचो वसो म्हज्या पुताक लागाजे म्हणलो अंगालाप गी. मरूंक दीस नातली. अशें गाळी शिराप तूं दितना तीं दोगांय तुका आस पळयतालीं. म्हाका पळोवन तांच्या तोंडार उदेल्लो हांसो तुवें लासून काडतना हांव तुका मारतालो. मुन्ना, पळय थंय वचनाका. व्हडलो गोंगो थंय आसा. तो तुका गोणयेन घालून व्हरता पळय. अशें बेस्टोवन म्हज्या हातांत टीव्हीचो रिमोट धरूंक शिकयली. तुवें म्हाका आडयलेल्या तितलें एक वोड म्हाका त्या कुडासरशीं व्हरून व्हरताली. आमी दोळ्यांनीच संदेश आशार पाशार करचें तुका कशें कळटालीं गी. तूं येवन आमचे मदें दोरो उबो करताली. आबा माय लागीं उलयजे म्हूण गोळबोर आशा. ल्हानपणाची ती उर्बा म्हजे भितर जिरवोन जाल्ल्यान कोण्णा म्हाका येदो व्हड जालां तरी सारकें उलोवंक बोगणां सांगूंक जायनांत. तुवें म्हाका ल्हान आसतना शिकयलेलें शिकप म्हणल्यार व्हिडिओ गेम, कंप्युटर, टीव्ही आनी मोबायल. ह्याच संवसारांत हांव बंदी जालो. कार्टून पळोवन पळोवन हांव मोनी भास शिकलो. तशेंच बेश्टायो करूंक लागलो. इस्कोलाचे मॅट चडता पर्यंत म्हजी सांगाती हेच जाल्ल्यान हांव दुसरो जावंक कशें साथ दिवं. इस्कोलाचे मॅट चडतना मारचें, लोटचें, खोंटावचें, बोडावचें, हेडावचें हेंच म्हजें मनिये मोदला पाठशाले हाचें शिकप जालें. देखून म्हाका कोणीय लागीं करिनातलें. हांवय तांचे संगी बरसनातलो. तांचे लागीं उलयनातलो. व्हडांक गौरवान लेखिनातलो. म्हजी एक टिचर म्हाका पळोवन हेरां टिचरां लागीं सांगताली, ह्या भुरग्याक संस्कार दिवंक ना.
देखून वळांतल्या शिरकल्लो नार्ल जाला तडीक पावूंक ताका आदार ना. म्हाका इस्कॉल फ्रेंड्स भायलो खंयचोय संवसार नाका जाल्लो. कार्टून व्हिडिओ कंप्युटर मोबायल हे असल्यार पुरो. हांचे संगी हांव बिंदास हसतलो खेळतलो उलयतलो खुश आसलो. म्हाका दुसरें कितेंय नाका तरी आबाचें कूड आपयतलें. कशेंय तरी तांकां दिसाक थोडे गेम तरी खेळून दाखयतलो. एका दिसा तांकां पळोवंक आयिल्ल्या आंटीन केक हाडली. म्हाका केक म्हळ्यार जीव. हें तीं दोगांय जाणात. देखून आबान दारा लागीं रावून तुजी सावळी दिसनातली पळोवन भितर आपोवन केक दितना, थंयच बसून खाताना खंयच्या मोसान तुका सांगलें गी तूं धांवून आयलीच. पोटान गेल्ली केक उणें, गळ्यांत आनी तोंडांत आसली चड, हातांत आसली अर्दी. घरांत उजो पेटला, हांव तांतून लासून वेतां, वीख खाता म्हणल्यार बरी, हांव हें खावन मरता तशें तुजें वर्तन केलें. आबाच्या उस्क्यार बसून केकीची रूच साकतनाच खण्ण घुटलो. मम्मा, त्या दिसा तुवें कितें केलें? म्हज्या हातांतली केक घेवन तांच्या मुस्काराक मारली. तोंडाक बोट घालनाशिल्लें भायर घालें. ताळ्याक बोट घालून म्हाका वोंकूंक तुवें करतना हांव तुज्या बोटाक चाबलो. दांत लागून रगत आयलें. रगत आनी दूख सांगता मेळून करडाक उजो पेटलो. पूण तुजें रगत दिसलें मम्मा. पूण तुवें त्या दिसा तांकां कितें सांगलें? कितें केलें मम्मा? हांवें साबून तुज्या बोटाक घाय जालो रगत आयलें. पूण तुवें उतरां फुत्रांनी साबून तांच्या त्या मिरयो पडले कातीक वोंड केल्ल्या घायाची दूख तूं जाणाय? त्या घायाचे दुखीन तीं दोगांय रडिल्लीं दुकां रगताची. मम्मा, तुका तांची भिरमूत नातली? तुवें म्हाका एकल्याक वावून जल्म दिवन पोसचें तर आबान आनी मायन 5 जाणांकी कितल्या कश्टांनी पोसिल्लें तें कित्याक तुमकां कळना? दाडाक सक्टांपरास चड शिकाप दिल्लें. त्या रागान हेरां तांकां लेखिनात. आस्त विकून दाडाक शिकयल्ल्यान सगळ्या आमच्या कुटुंबांत आमीच ग्रेस्त जाल्या. मम्मा, आब माय आसतना कितलो खुशाली आनी सुडसुडीत आसलो. पूण माय ना म्हणटाना आब कितलो रडलो. ताचो उडास माय संगीत उणो उणो जालो. माय आनी आब कितल्या मोगान आसली. उपरांत आब कित्याक तसो जालो? मम्मा, तूं आनी दाडा तांचे बरीं आसात गी? सगळो दीस तुमी एकामेकाची मांसां खावन बोबाडटात. आबा आनी माय जेवता खाताना लेगून कितल्या मोगान वांटून घेतालीं. मायक तूं उलयल्यार तिचे संगी आबी रडतलो. आबाक शेळ जाल्यार पुरो. माय ताच्या खटल्यार बसून ताची सेवा करतली. शेळ ताप आयल्यार ताळवेर कुडको घालून घडयेक एक पावटी ताप आसा गी म्हूण पळयतली. ताप रावना जाल्यार धाकटे सरशी आपोवन व्हरून वकात हाडटाली. असली माय एका दिसा, पुता म्हाका हरद्यान दुखता इल्लें उदक हून करून दी म्हणटानाच, डॉल्फी, तुजे आवयक धाकटेराक दाखय रे, कित्याक गी ह्या दिसांनी तवळ तवळ बरेंच घाम येता. जिवान ती लाचार जाला अशें आबान म्हणटानाच, म्हातारेक घेवन तुका सांजेचे भोंवडेक वचूंक जाता. तुंच व्हडा सर्जनाक वचून दाखय, नवी व्हंकल पळय, आनकी संवसारान जियोंक आसा म्हणली. डॉल्फी, आणकी जावं ना गी तुजें? पार्टेक वेळ जालो. दुरू दुरू करून कारार बसोवन हॉर्न दामतना, तुजो घोव म्हजो भिवकुरो बापूय तुजे सावळेक धांवुरलो. तुमी गेट उतरोवन वेताना मायन एकच एक दुखीची बोब मान आबाकच दोळे वाटारून पळयतना, रोजी रोजी, आब वयल्या वयर आपयतलो तरी माय आंसुड्यो धांपी नासतना आबाकच पळयतना म्हाका तिचें विचित्र वर्तन पळोवन भें दिसलें. आबा, माय कित्याक दोळे धांपिना? तवळ आबाचो हात मायेच्या उक्त्या दोळ्यांचेर बसतना, येदोळ कोणाकी कितेंगी पळोवन धणसरले दोळे धांपतना आबाच्या दोळ्यांतलीं दुकां सुकोवन एका रितीचें निरासपण निशेलें.
माय गेली. आबा एकसुरो जालो. आता आबाच्या तोंडार नांद हांसो. केदाळ कितेंगी चिंतालो. रोजी, तूं थंय बऱ्यान आसाय मूं? म्हाका सोडून कित्याक गेली? रोजी, रोजी, हेंच ताचें उलोवप जालें. मम्मा, मायेचें मोन जातसपुणी तुमी आबाची खबर घेतली गी? ना, तुज्या मुखार गुलाम जाल्लो दाडा आपली चिंतपासकत होगडावन नित्राणी जाल्लो. आबा सैरभैर जाल्लो. रोजी, रोजी म्हणून कोनशा कोनशांनी मायक सोदतालो. हाताक मेळिल्ल्या वस्तूंनी सगळे वणटीर रोजी, रोजी म्हणून बरयतालो. अप्पू, मायक पळयली गी? ते खंय गेला? अशें विचारतना हांवें जबाब दिवच्या पयलींच तूं त्या पिशा लागीं कित्याक गेलाय रे? वच कंप्युटरार गेम खेळ वा टीव्हीर कार्टून पळय. अशें म्हणून आबाच्या कुडाचें दार धड्ड करून घालन म्हज्या हातांत रिमोट दितली. म्हजीं बोटां रिमोटान, कंप्युटरान, मोबायलान खेळ्ळीं. पूण इस्कोलाच्या पेन्सिल पेन्नाक धरूंक भियेली. म्हाका हजारांनी डोनेशन दिवन नवाड्दीक इस्कोलाक दाखल केले. पूण हांव थंय मेकळो जावनच उरलो. कोणाय लागीं उलयनातलो. म्हाका भुरगीं पसंत करिनातलीं गी वा हांवूच तांच्या मेळितान वेगळो आसलो गी हांव नेणा. थंय एक एक घडी म्हाका करंदायेची जाताली. केदाळा एक पावटी येवन टीव्ही मुखार बसचें गी, कंप्युटरार खेळचें गी हेंच चिंतालो. थोडे पावटी आबी उडासाक येतलो. एक दीस हांव येताना कामाची लक्ष्मी आबाचें कूड डेटॉल घालून धुतालें. हांवें कोनशा कोनशांनी आबाक सोदलें. तो दिसूंक ना. आज म्हाका आबा लागीं इस्कोलान जाल्लें सांगूंक आशिल्लें. 6 वर्सांचो हांव अजून सारको उलयनातलो. कार्टून पळोवन पळोवन मोनीभास उलयतलो. देखून टिचेरांक हांव कोंडाटी जाल्लो. आब नातलो हांवें सांगूंक चिंतिल्लें थंयच जिरलें. उपरांत आबा दिसूंकच ना. त्या दिसा आमगेर सकाळीं फुडेंच जण येवंक लागले. दाडा आनी तुजे मोबायल घडयेक एका पावटी आवाज करताले. इस्कोलाक वेसो वेळ जालो, पूण तुका ती खबरच ना. म्हाकाय खुशी जाली. आज हॉलिडे. सगळो दीस चाट करयेत. अशें चिंतून भितर वेताना कंप्युटराचें कनेक्शन सुकयलें. इस्कॉल म्हणलें घोंगो ना म्हूण संतोश पावतना टीव्हीचो रिमोट दिसना. तुजे लागीं वचून विचारतना तुवें आंबाडे दोळे सोडले. देखून दाडा लागीं म्हजी फिर्याद व्हेली. आप्पू, तुजो आब जेजूगेर गेला देखून आज टीव्ही पळोवंक जायना. म्हाका विचित्र दिसलें. इतले दिसा आब नातलो, पूण सदांय आमगेर फेस्तां जातालीं. आज आब जेजूगेर गेला. तुमकां बरेंच जालें. हाका कित्याक हो शॉक? सवालां उठलीं, पूण उसारची सकत 7 वर्सांच्या म्हाका आनीकय येवंक ना. थोड्या वेळान थोड्यांनी सोबीत फुलांनी सुरंगायिल्ली उंचली पेट उखलून हाडून हॉलाच्या मदें दवरलेल्या बांकाचेर दवरली. लागीं वचून पळयलें. आब दोळे धांपून सुशेगाची न्हीद काडटालो. ताकाच पळयलें. पूण म्हाका ताणें पळोवंकच ना. येदोळ पर्यान इतले सोबीत मुस्तायकेर हांवें आबाक पळयलेंच ना. आज उंचल्या नेसनांत आब बरोस सोंपतालो. एक मात्र आयब. आबा म्हाका पळोवन आप्पू म्हज्या भांगरा म्हूण सांगनातलो. बँड आयलें, गायन केलें. जण कुडसारल्या उपरांत सबार पाद्री आनी सिस्टरांय आयलीं. व्हडा दबाज्यान आबाक इगर्जेक व्हेलें. थंय आबाक होगळसिल्लेंच होगळसिलें. आबाच्या मरणान दुखेर जाल्ल्या भुरग्यांकय बुजयलें. आबाची जतन आनी साकरी केल्या दाडा आनी मम्माक तुमकां देवाची मिजनार आशिर्वादां मागलीं. म्हाका कुत्त करून हांसो आयलो. हांव नेणटो तरी नेणागी केल्ली विधववली. उठोन उबो जालो. सांगता म्हूण तोंड सोडलें. पूण म्हाका सांगची सकत आसली गी. तेवशीन वाजा नासतना हेवशीन मोरा नासतना हांव पास जातलो. तांच्या फाटल्यान तुजो दिसनातलो हात काम करतालो. घर दुसऱ्या भुरग्यांक तुलन करून म्हाका खेणटाली.
मम्मा, म्हाका इस्कॉल हें लिसांव बूक नाकात म्हूण रडलो. हांव एक कलाकार जावंक आशिल्लो. 10वी कश्टांनी वयर पडलो. हांव म्हजी वाट सांगतना तुवें फोर्स करून सायन्साक भरती केली. मम्मा, तूं नेणाय गी म्हाका तुवें कान दिवंक नाय. तळ्यांतलें काण बांयक उडयली. मम्मा, ह्या हॉस्टेलांत रावूंक म्हाका कितले कश्ट जातात जाणाय. हांव 16 वर्सांचो तरी म्हाका तुवें एक सुरो न्हिदोंक सोडलाय. काळोखान म्हाका भिरांत उपजयले. मेटांनी हांव जिणी आसा केली. काळोखान भिरांकूळ दृश्यां दाखयली. गोंगो हाण म्हजे कुशीन दवरलोय. देखून काळोखूच जालो म्हजो दुस्मान. हांव आनिकी तुमच्या सांगाता वेचें न्हिदचें म्हज्या सांगात्यांक तमाश्यांचो विशय जालो. म्हाका ते पुक्के लायलो रे. कोंबयेच्या पाकेट्यातून पील भायर आयला रे. घुंवण आयली गी. मम्माचे वेंगेचो बाबुलो कितें आयला. बच्चा आयलो सायबा. बाबू मुखार ते उलयनाकात अशें वेगवेगळे रितीन कोलावन म्हाका धणसिताले. मम्मा, हांव कितें करूं. आतां रानान दोळे बांदून सोडिल्ल्या पयण्याऱ्यांची गत म्हजी. हॉस्टेलान भरती केलें आनिकी म्हाका 4 जाणां मुखार सुडाल उलोवंक जायना. कॉलेजींतलीं फॉर्मुला सिग्नलां एकी म्हजे तकलेंत रिगानात. कोणा सांगाता मेळूंकी म्हाका जायना. हांव व्हडलो मूर्ख जाला. कोणी इश्ट नात. सडावत भुरगे म्हजी विदवळी करतात. दवरलेलें उपरांत मेळना. काल राती मम्मा, कशें सांगूं. ताणी म्हजी विदवळी केली. मेल्ले आयले म्हूण किंकराटो घाल्यो. लायट काडलें. मम्मा, हांव भियान बोबाट घालन थंयच मुतलो. एके घडयेन लायट आयलें. तवळ हांव अर्दो विणगो आशिल्लो. ते सर म्हज्या बोवारीन आसताले खेळकुळां करताले. मम्मा, संवसारार उजवाड फांकलो. पूण ह्या उजवाडान तांकां फूड करची सकत म्हाका ना. मम्मा, तुवें म्हाका संवसारांतल्या हेरां आवयां परी धैर्यादीक जावन वाडयल्लें जाल्यार म्हजेर जावच्या अन्याया विरोध आवाज करची सकत म्हाका आसती. ल्हानतावन पोळकुरो करिनासतना बलिश्ट चिंतनांनी वाडयल्लें जाल्यार आज हांव तुजी आशा सुफोळ करतो. त्या अन्नड्यांक भूत शिकयतो. तांच्या विरोध झुजोवन जैते वोवन जातो. पूण हांव भायल्यान चुनो काडिल्लो फोंड पळयोवंक मात्र सोबीत दिसता. भितर आसा कुसडाय, माती आनी वाळय खावन कुंबू जाल्लीं थोडीं हाडां मात्र. हांतूं कितें करूंक साध्य. मम्मा, हांव नित्राणी मात्र न्हय असहाय्यक जाला. उरली एकच वाट म्हाका ये म्हूण आपयता. ती हांव धरतां. परत म्हाका त्या हरामी सांगात्या मुखार विक्री जावं मोन ना. गोंगो म्हाका जिव्यान जिवें भस्मिता. मम्मा, वाटे कुशीन म्हजीं पावलां काडच्या आदीं तुका एक सवाल विचारतां. सांग मम्मा, अशें कित्याक केलें.